सर टॉकिंग अबाउट टुरिजमाचे उलयता आसतना जायते इशू आहाय, जायती फॅसिलिटी केल्यो, कोण हॉट एअर बलून केलें आनी कितें केलें तेजेर ट्रान्सपेरन्सी मातशी जाय न्ही. स्पोर्ट्सान तुगेलें खंयच हॉटेल लिजान दिलें ती सांग, कितले वर्स दिलें ती सांग, म्हाका क्लियर कट स्टेटमेंट जायो. कित्याक खंय तरी वी नीड टू नो. It's not about any personal fight. There is a news that Miramar residency, Kolwa residency has been given for 99 years. There is a news that it was 18,000 land ahati, hunchi Miramarchi. It is given at the rate of 42 crores. 18,000 ahati land. जरी तर 1 लाखान दोल्ली तेच पयस कितें जाता खबर आहा तुका? आज 2 लाख थिंग स्क्वेअर मिटर रेट आहा. आनी ती जर तर आनी कोण घेतलो, आमकां निवडून येताय 5 वर्सां आमकां निवडून हाडटाय. आमकां 10 वर्सां निवडून हाडनाय 5 वर्सांक. आनी आम कोण 99 इयर्स दिवपाकू? कोलवाई रेजिडेन्सी म्हाका क्लियर कट स्टेटमेंट दी. खंय तरी फोट गोड मुगे रॉंग आसपाक शकता, म्हाका करेक्ट कर. म्हाका आज तुगे रिप्लायन सांग, उमकी हॉटेल दिलां, उमकी हें दिलां, उमकी तें दिलां. आनी मडगांव आनी बस स्टँडार हॉटेल घालना काय? बस स्टँडार हॉटेल घालना काय? हेंच हॉटेल तुम्ही भायर दिताय, हेंच तुम्ही रिलीज दिताय. हें कोणा गेलें? खंय तरी एक मनशा गेलें लँड एक्वायर करून बांदलो ह्यो वस्तू. तुमगे गव्हर्मेंटान कांय बांदलो ना ह्यो वस्तू. ह्यो वस्तू कोण बांदले? ह्यो पयलीं गव्हर्मेंटान बांदले. लेट दे बी. दे आर ऑल गव्हर्मेंट थिंग्स, दे आर ऑल गव्हर्मेंट्स प्रॉपर्टी. Some accountability has to be there. Let us do it. Let us say, तू म्हाका सांग हांव रॉंग आहा. I have no problem. You tell me I have spoken wrong. You give me a written reply. I will correct my reply. Speak. आम्ही जॉब म्हणटात पळय, गोंयकारांक जॉब दितले, बेकार बाबा ते कशें कितें दितले? आमी फॉरेन टूर करतात, करपाकच जाय. पण फॉरेनाक वचून शिकून जे प्रोजेक्ट आमी शिकता आनी हाडटले जर जाल्यार आसलेली जमिनात आमी लाटली दिली. स्पीकर सर, आमी आज चिंतता आमची जी फ्युचर जनरेशन जे आसा पळय तांचे कोणी चिंतप? स्पीकर सर, वायट धरचें न्हू. हांवूय फॉरेन टूर करता, हांवूय करता. स्पीकर सर, हांव करता ते कंपनी, आमचे जो बिझनेस चलता पळय सिमेंट पेंट त्या कंपनीचेर बरे फॉरेन टूर करता. हांव वर्साक 3 तरी करता. पूण हांगा जर आमच्या सरकाराचो जो खर्च जर पळयलो, हांव नकळो कदाचित चुकून बिकून डिपार्टमेंटान फिगर दिला काय कितें तें 3 मनशाचो टूर रशिया 6 दीस 75,21,689. फ्रान्स 3 मनीस म्हणजे आमचो इन्क्लूड आदरणीय मंत्री 7 दिसाचो टूर खर्च दाखयला 72,11,634. स्पेन 6 दीस 3 मनीस 68,75,255. तरी अजून हातून ॲड जावंक ना आमचो USA टूर, तो कदाचित 1 कोटी तरी आसतलो. न्हू म्हाका जर ही जर अशें जर आतां हांव नकळो डिपार्टमेंटान कदाचित ते 75 लाख 75,000च्या जाग्यार 75 lakhs केला. पण फिगर आहा हांगा दिल्ले 3 हेचे टोटल जर करीत 2 कोटी 16 लाख आनी USA टूर जर 1 कोटी धरलो जाल्यार 3 कोटी 16 लाख. आमची गोंयची जनता कितें म्हणटली? हांव टूर करता वर्साक 3 फॉरेन बरें अशेंच. पण मॅक्झिमम कंपनी आमचे एका फाटल्यान 2.5 ते 3 लाख. पण हे कितें तर कमी? माननीय सभासद थोडोसो टायमाचेर कंट्रोल आसूं दी. परत नंतर आमी ताच्या कांयच उलोवंक ना. हांगा आमकां टॉयलेट बांदतो जाल्यार आमचे कडेन फंड ना. अवश्य टूर करचे, पण खंय तरी लिमिटी भितर करचे. म्हाका कांयच म्हाज्या बापायचें कितें वचपाना, पण म्हाज्या बापायचें म्हणजे आमच्या लोकांचें वता. हे आमी कन्सिडर करता, लक्षांत दवरपा जाय. स्पीकर सर, ताचे फुडें वता आसतना आतां डिपार्टमेंट आमी इव्हेंट करता, सन्मान पार्टी करता, टायम आउट पार्टी करता. कित्या खातीर तांकां आमी पयशे सोडटा? आज ड्यूज कितले आहा जाणा तुमी? जवळ 5 कोटी रुपये येणे आहा. टायम बाउंड म्हणून गेल्या वर्सा जाली पळय, तेणी 1.5 कोटीचो चेक दिल्लो, तो बी चेक बाउन्स जालो. आज पर्यंत कितें जाला? कितेंच ना, रिकवरी कांयच ना, झिरो. स्पीकर सर, आमी जर असले जर सरकार चलोवं जाल्यार आमी आमच्या गोंयच्या जनतेक अशा पद्दतीन न्याय दितले काय कितें? केलंगूट रेजिडेन्सी जे आसा त्या रेस्टॉरंट तुम्ही लिजार दिला का कितें? आनी दिला जाल्यार म्हजी म्हायती प्रमाणे
250 स्क्वेअर मिटर तुम्ही टेंडर काढून कोणाक तरी दिला पूण एक्चुअल एरिया कितली हा 1000 स्क्वेअर मिटर 750 जे स्क्वेअर मिटराचे टेंडरा भितर 250 750 खंय गेले 750चे पैसे कोणी घेतले आतां 2012 ते 2018 पर्यंत त्या मनशान चलयले उपरांत आज खंय तरी त्या मनशान म्हाका पयशे सारके दिले नात कोण प्रोटेक्ट करता ताका कित्याक पयशे दिले नात 250चो टेंडर काडून दिता आसतना 1000 दिवप आनी तें मेन्शन सुद्दां करप केल्लें ना आनी अशें आसतना आतां तो 5-6 वर्सां चलयले उपरांत तो मनीस पयशे दिना म्हणून आयज तुमचें कितें लिटिगेशन कितें चालू आसा लिटिगेशन आतां चालू आसा तुमच्यान तेचें पण पयशे दिवपाचे आसा ना दिवपाचे ताजेर सविस्तर पळयात म्हजे म्हायती प्रमाणे जे तुमी आतां नवीन नवीन जे स्किमी लॉन्च केलात म्हणजे नवीन नवीन जे कितें कितें हाडला पूण ते व्हडले प्रॉफिटा वचना होप एंड होप जे तुमी बसीस हाडलात त्यो म्हाका दिसना व्हडल्योश्यो प्रॉफीट आसा जाल्यार पळयात हेली टुरिजम म्हणून कितें केला त्या प्रॉफिटार चलताला पळयात हॉट एअर बलून म्हणून तुमी कितें केला इतलीं वर्सां तें पळयात सक्सेस जाला जाल्यार हें म्हाका दिसता व्हडलेशें सक्सेस जालें ना फेल जाल्लें आसा आनी हाका एडवर्टायजमेंट आनी हें सगळें करता आसतना हाका पयशे कितले घालयला तें पळयात पण स्किमी करता आसतना किंवा कसलें कितें लॉन्च करता आसतना नवी एक्टिविटी ती कितें पळोवप जाता हें गोंयकारांक चलतलें ट्युरिस्ट हांगा येतले ट्युरिस्ट हातोहात घेतले हांगा इन्कम जनरेट जातलो हें पळयतात काय आनी कितें पळोवप जाता हाजेर सविस्तर तुमी रिप्लाय दिवची हांव अशें म्हणना की सगळ्या तुमच्या कारकिर्दी जालें अशें